मये मतदारसंघात येवपी धर्मीक स्थळांचो विकास करपाचें नियोजन आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलां। उदका स्त्रोत खात्या वतीन चिमुलकारीण देवीच्या तळयेचें सोबितीकरण केल्या। मयेच्या हळडणवाडा वाठारांतल्या विकसीत केल्ल्या श्री चिमुलकारीण देवीच्या तळयेचें आमदार शेठ हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें। नमस्कार। धार्मिक आणि ऐतिहासिक अशें म्हत्व आसलें ही चिमुलकारीण देवीची तळी आणि ह्या स्थळाचेर आयज आमी लोकार्पण जे हांगासर ह्या भागाचें जे सुशोभीकरण जालें हेजें लोकार्पण करपाक लागून सगळे जमलेले आसा। आणि ह्या प्रसंगी आमचे बरोबर आसात आमचे मार्गदर्शक जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शंकर चोडणकर सर, माजी सरपंच विश्वास चोडणकर, आमचे पंच सदस्य मय पंचायतीचे आमचे मित्र विशांत पेडणेकर, सगळे ग्रामस्थ आसले भावानो, ही जी चिमुलकारीणेची जी तळी आसा हे ऐतिहासीक आनी धार्मीक स्थळ आमी अशें कित्याक म्हणटा, आमचे मयेचें जें देवस्थान आहा तें हांगासरूच सुरू जाता आनी ह्या देवदेवतांच्या आशिर्वादान आनी देवाचे जे पदस्पर्श ह्या तळयेन जाता म्हणून ह्या स्थळाक एक धार्मीक स्थळ म्हणून मानता आमी। आणि ह्या स्थळाचेर श्री गणेशाचें जें विसर्जन जाता हे विसर्जन करता आसतना आमच्या भावांक जी सुविधा नसली ती पूर्ण करपाचें काम आमी आतां केल्लें आसा आणि ह्या कामाच्या स्वरुपान हे पूर्ण जाल्लेलें काम लोकार्पीत करता आसतना खूब आनंद जाता।